त्याच्या काउन्सिलान कांयच कामां करूंक ना. तेंच्यांनी दाखोवन दिवपाचें. रस्ते सगळे म्हापशेचे सगळे फोडून दवरलेले आहा. थोडे काम जायकान कंप्लीट केलेले आहा. तर काउन्सिलान कितें काम केलां? कांयच करूंक ना. काउन्सिलान जर काम केल्यार ती म्हापसा म्युन्सिपालिटीची नवी बिल्डींग उबी केलेली आसा. ती बेगीन तयारी केलेली आहा. ती जावपाची आसली. इनॉग्रेशन आतां जावपाचें आसलें. आतां 4 ऑक्टोबराक जे आसा न्हू सद्या म्युन्सिपल काउन्सील जे आसा न्हू 4 ऑक्टोबराक आतां नवी बिल्डींगचे एक्चुअली करपाचें आसलें म्हणून आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो म्हणून तेणी काम तें करूंक ना. दुसरी गोश्ट डिलिमिटेशनाचें हांव उलोवंक करता. डिलिमिटेशन जे केल्लेलें आसा न्हू काही घरां जी आसा न्हू 14तली मतां 17 घातलेली आसा आनी 17तली 14 घातलेली आसा. तेन्ना जे वोटर्स जे आहा म्हापशेकारांचे आमचे ते आतां कोणा कडेन वयतले. 14तली घरां जर 17 घातलेली आहा फाल्यां सकाळी जेन्ना काम जेन्ना आसतलें तेन्ना जो कावन्सिलर जो निवडून येतलो तो वोटर जो आहा 14 घातलेले आहा तो 17 कडेन वयतलो काय 17 to 14 येतले. म्हापशेन सगळे हे फेरफार केलेले आसा. इलेक्शन कावन्सील आहा न्हू आमचे गोवा इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा जे आसा न्हू तेंच्यांनी काय ही म्हापशेकारांचे काय जाणून न घेता कोणाचे सजेशन न घेता हे तेंच्यांनी खूब चुकी केलेली आसा. हेच्या फुडें म्हापशेकारांक खूब गोंधळ जावपाक जाता. खंयचें मत कोण मारतलो कोणाक मारतलो. तेका लागून हे जे इलेक्शन जे आसा डिलिमिटेशन केल्लेलें आहा कोणी केल्लेलें आहा इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवान कोणाच्या फायद्याक लागून केल्लेलें आमकां खबर ना. ते ताबडतोब हेजेर जे एक्शन घेवपाची आनी जे इलेक्शन जे आसा न्हू हे घाई गडबडीन केल्लेले आसा आनी कोड ऑफ कंडक्ट खंयचे आयच्यान लागलो तेंच्यानी आदले दिसा तेंच्यांनी जे रिजर्वेशन डिक्लेअर केलेले आहा आनी जे ओबीसी मनीस खंय ना न्हू एक म्हापशेचें उदाहरण सांगूंक गेलें जे दोंगरार लोक कितले आसा ओबीसीचे मनीस ओबीसी म्हणजे भितर मेन म्हणजे भंडारी समाज येयलो. भंडारी समाज दोंगरार लोक कितले आहा सकयल जे ग्रावंड लेवलाक लोक जे आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना आनी स्वताचो मनीस जो कॅन्डिडेट आहा तेणी तो मुद्दम थंय ओबीसी केल्लेले आहा आनी आपणाक जाय तशें तेंनी रिजर्वेशन केल्लेलें आसा.